जो आमचो टुरिजम मिनिस्टर बाबू आसगांवकर हो रावता मडगांव आनी ताका कांय खबर ना आमच्या हरमलचे किंवा आमच्या पेडण्याच्या लोकांचे. तेणी फाटल्या दिसांनी एक विधान केल्लें की टॅक्सेकार लुटतात म्हणून. आयज म्हाका एक अभिमान दिसता एक टॅक्सी ड्रायव्हर एक ओनर म्हणून की आयज हरमलान म्हाका दिसता 150 ते 200 आमी टॅक्सीकार आसात. आयज पर्यंत तेणी एक केस आमची दाखोवन दिवची की आमच्या भुरग्यांनी खंय लुटले आनी कोणाक कितें चोरले कोणाचे कितें रेप केली अशें. पूण म्हाका दिसता की आमच्या भुरग्यांक जे कितें वस्तू मेळयले ते रिटर्न केले. आयज ट्युरिस्ट आमकां 5-5, 10-10 वर्सांचे ट्युरिस्ट हाका म्हाजे वळखीचे आहात. आमकां स्पेशल आफयतात ते एअरपोर्टार व्हरांक यो म्हणून. एअरपोर्टच्या टॅक्सीकारांक आफयनात ना, आमच्या टॅक्सीकारांक आफयता. कित्याक तांकां खबर आहा की हो टॅक्सीकार आपणाक व्हरांक येतलो बरे भशेन हाडून हांगा सोडटलो म्हणून. बाकीच्या गाडये तेंचे गॅरंटी ना तांकां की ते पावयतले वा ना ते. कित्याक हे टॅक्सी हे भुमिपुत्र म्हटले आतां जे न्यू येयला भुमिपुत्र भायले हे नॉन गोवन. सो तांकां खबर ना ते कोण ते पयलीं सांग. आयज ह्यो टॅक्सी हेचो हे घालतलो मिटर तो चालू आहा काय ना तो म्हणून कळतलो. दुसरो तेंच्यांनी पॅनीक बटन हाडला. तो पॅनीक बटन कित्याक? आतां जर 4 दिसांक म्हाका टूर मेवलो एका दिसा जर समज 4 दिसां आनी 3 दीस भाडी मारली आनी 4थ्या दिसा हांव जर सोडटा तांकां वचोन बाय मिस्टेकीन गॅस्टान जर समज तो बटन दामलो आनी ते कंप्लेंट रेजिस्टर कोणाचेर जालें म्हाजेर जालें. फाल्यां तेतून जर 3 दिसाचेय पयशे गेले आनी वयल्यान म्हाजेर केस जाली. दुसरें म्हणचे म्हटल्यार तेणी आतां एअरपोर्टार वयतले जाल्यार ते आडायतात आमकां. म्हणटा तुजें खंयचें पॉल्युशन दाखय खंयचें इन्शुरन्स दाखय. हें आतां टील 31 पर्यंत सप्टेंबराचे आमचे फूल फिटनस सगळें जर सारकें आहा जाल्यार ते आमकां पोलीस हेचेर गेले जाल्यार पोलीस कित्याक विचारता. हांव एक गरीबासून येवन हांवें एक टॅक्सीचो बिझनेस केल्लो. आयज 10 वर्सां हांवें टॅक्सी चलयली आनी आयज 10 वर्सांनी म्हाजी गाडी एजीटी जाली. एजीटी जाली म्हणून हांवें आरटीओन वचून मिटर बसोवन सगळें पासिंग करून जालें. आतां त्या टायमार आसलो कोवीड, म्हाजे कडेन पयशे ना. हांवें फ्रेंडा कडल्यान हेचे कडल्यान तेचे कडल्यान मागोन तो मिटर बसयलो आनी गाडी तर बंद. आनी आतां हो म्हणटा गव्हर्मेंट नवीन मिटर बसय. मागीर आतां हांव कोणाच्या दारार वचोंक पयशे मागोवंक आनी तो मिटर म्हाजो कोण घेतलो? हेचें उत्तर म्हाका गव्हर्मेंटान दिवपाचें. तेणें ते जर असो करता आमकां रिप्लेसमेंट करता किंवा दुसरो दिता फ्री दिता जाल्यार आमी बसोवपाक तयार आसा. हांव बसोवपाक तयार आहा. आमचे आनी हेरूय आसतले हें म्हाका अशें दिसता. कित्याक गरीब टायमार आमचे कडेन कितेंच ना. आतां सद्या भुरग्यांक म्हाजी 3 भुरगीं आहात तांकां हांव स्कुलान कसो धाडटा आनी कितें करता तें म्हाजें हांव जाणा. परत आतां ते सगळें ऑनलायन आसता ताका परत रिचार्ज हें तें. हांव आतां सद्या तरी परिस्थिती अशी जाल्या की जेवपाक म्हाजे कडेन पयशे ना. गव्हर्मेंटान हेचेर आमच्या गरिबा खातीर गोंयच्या लोकां खातीर कितें तरी बरें करचें. एक टॅक्सी ड्रायव्हर हे म्हाका एक लेटर येयल्लें आसा की मिटर घालपाक जाय म्हणून आमकां लेटर येयल्लें आसा की सद्या हो पॅन्डेमीक चालू आसा आनी आमकां हांगासर कांयच बिजनेस ना आसा. सो सरकार कडेन मागता की आमकां हे जे मिटराचे हाडला ते तुमी आमकां एक फुडें धुकलपाचें की आहा ते. कित्याक हांगासर आमकां बिजनेस ना आसा. आदी पयलीं बँकेची खूब आमकां लेटरां येवप चालू आसात. सो मागता की आमकां खंय भाडें घेवन वयतलो जाल्यार खूब हॅरेसमेंट ऑलरेडी जाता. इन्शुरन्स दाखय हे पोल्युशन दाखय हे दाखय खूब आमकां हॅरेसमेंट सद्या चालूच आसा गव्हर्मेंटा कडल्यान. प्लीज गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागता की हे मिटराचे कितें आसा ते तुमी प्लीज आमकां गोंयकार वाटेन आमकां सपोर्ट करपाचो. काल आमी आमदारा कडेन गेले, आमचे थोडे टॅक्सी ड्रायव्हर आमदारा कडेन गेल्ले. सो आमदारान आमकां बरो रिस्पॉन्स दिलो. तेणी सांगला आमकां आपल्याकूय खबर आसा तुमकां खूब त्रास जाता हांगा सिजन ना कांय ना म्हणपालो. आपण तुमकां 24 तारखेक सीएम आमच्या कॉन्स्टिट्युशन येता तेन्ना तुमी सगळे टॅक्सीकार आपल्या कडेन या. आपूण तुमकां घेवन सीएमा कडेन उलयता आनी तुमकां कितें बरो रिजल्ट करून दिता म्हणून आमकां आमदारान आमकां आश्वासन दिल्लें.